गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बॅक टू माय चॅनल. सो फ्रेंड्स, आता तो आफ्टरनून टाइम जाल्या आणि आमी येयली हा सद्याक आल्दोना म्हज्या घरा कडेन, कारण आमी आतां मातशी भायर सरता वचपाक मारगांव. ओके, सो ताका लागून मातशी आयज सामकी बोबान आहा. मॉर्निंगसान सामकी बिजी आसली. पयलें म्हटल्यार हांव गेलें बाबाक घेवन डॉक्टराशीन, कित्याक बाबाचो न्हू राती हांव न्हू कॉन्टरींग असो दिसता लायक चाबलो, आय थिंक जुवार ओ कितें खबर ना न्हिदेन. ओके, आनी ताणें दिसता ते स्क्रॅच केले, ते दोळो ताजो सुजलो. सकाळीं ताका उठयल्लो इस्कॉलाक व्हरपाक, बट मॉर्निंग उठ्ठा म्हटल्यार पयलीं दोळो मोठ्ठो म्हणजे तितलोय जावंक नासलो. ओके ओके आहलो, बट हांवें मागीर म्हटलें की हाका धाडिना इस्कॉलाक, बिकॉज इस्कॉलान बी मागीर सुबेज सायज जाल्यार बेश्टो. सो ताका लागून ताका डॉक्टराक दाखोवया. आनी बाबाचे न्हू 2 डोस उरले दिवपाचे. ओके, ते फ्लू येतात न्हू ताणे चिकन पॉक्स बीन पळय, तसलो 2 डोस उरल्यात तेजे. सो ते दिवंक मेळोंक ना म्हाका, बिकॉज ताका जोर थंडी हे ते जाताले, सो पॉसिबल जावंक नासलें. ओके, सो ताका लागून वचपाचें आसलें हांव डॉक्टराशीन. सो हांवें म्हणलें चलो आयज वचोन पळयतलें, ते दोळोय दाखयतलें, आनी इफ म्हाका आयज पॉसिबल जाता डोस घालपाक तो डोसूय घालतलें म्हण. सो या डॉक्टर म्हणपाली की ताका लायक कोण चाबलोलो पळय ताणें स्क्रॅच केला, सो हिंगासून ताका बेश्टें हें तांबडें जालां. ओके, सो डॉक्टर म्हणपालें काय व्हडलें मेजर काय ना, बेश्टें मायनर जातलें म्हणपालें. बेश्टें ट्यूब दिला, तो लाय म्हणपालें. सो ताका लायला. आतां दोळो ताचो येयला नॉर्मल, तितलो हें ना. आनी हांवें सकाळीं कितें केलें, डॉक्टराचे वचचे पयलीं न्हू दोळो बरो लायक गरम उदकान शेकलो तेजो, तितूनय तो दोळो मातसो लेस जाल्लो. ओके, म्हणजे स्वेलिंग दोळ्याचे. आनी दुसरें म्हटल्यार मागीर आमी काडली आनी दोतोराचेर वचोन बी मागीर ताका डोस घालपाचो, तो डोसूय घालून कंप्लीट केलो. सो आतां एकूच डोस उरला. सो तो आय थिंक इट इज इन मंथ ऑफ डिसेंबरान, तो डिसेंबरान तिणी डेट दिल्या. ओके, सो फायनली डोसीस सगळे ऑलमोस्ट जाले बाबाचे घालून. आनी ते जाल्या उपरांत मागीर आमी गेली पळोवपाक सिलिंडर. तुमकां खबर आसतली ह्या दिसांनी फेसबूक, इंस्टा, यूट्यूब सगळ्याक हें शॉर्टेज ऑफ सिलिंडर म्हणून व्हायरल जाता तो न्यूज. सो ताका लागून आमी गेली पळोवपाक सिलिंडर, कित्याक आमचो पोरूत ऑन 4th मार्च सिलिंडर काबार जालो आनी आमगे 3 सिलिंडर आहा. एक लायला आतां, एक न्यू आहा म्हणजे बोल्लोलो आहा, आनी एक ऑलरेडी काबार जालो. सो ताका लागून रिफील करपाक आमी गेली. पयलीं सगळ्याक लायणी, ऑफिसांनी लायणी आहा, दॅट इज भारत HPच्या ऑफिसांनी भरपूर लोक सारको लायणी, प्लस सिलिंडराकूय लायणी आहा. सो आमकां सिलिंडर मेळोंक ना, एक तो आहा आतां सद्याक. ओके, सो ताका लागून आमी मातशें पयलीं भोंवली बी, मागीर आमचें कितें काम आसलें कस्टमराक मेळपाचें हें तें, सो तें बी करून काडलें फटाफट सामकें. ताजे उपरांत मागीर एका म्हटलें की हांव मातशी हें पळोवपाक या, आमचे प्रेस्टिजाची इंडक्शन. ओके, प्रेस्टिजाचो इंडक्शन कित्याक घेवन दवरिचा बरो. आमची पयलो आहलो VU गार्डाचो, बट तो मागीर चलनासलो, कितें प्रॉब्लम म्हणून तो दिलो फाटीं. सो एका म्हटल्यार मागीर प्रेस्टिजानसून पळोवया, हा जाल्यार सोमतो बाय करुया. तितल्यान भयणीन फोन मारलो की आपणाक हा जाल्यार इंडक्शन, म्हणजे तूं इंडक्शन पळोवपाक बी वचो जाल्यार आपणाकूय घे म्हण हिंगासर आल्दोनच्या घरा. सो मागीर काडलो आनी एक आमकां घेयलो आनी एक तांकां घेयलो, आनी प्लस तेंच्या कामारूय जाय आसलो. सो ताका ती कामारूय व्हरपाक गेलो. सो टोटल 3 इंडक्शन गेले. तेन्ना आनी कांय शूट करूंक नाय, म्हणजे म्हज्या मायंडानूच नासलें कांय शूट बी करपाचें, बिकॉज आमी न्हू सामकी बोबान आसली, बिकॉज बाबाचो दोळो स्वेल जाल्लो. सो ताका लागून आमी त्या हितून आसली, प्लस सिलिंडराचे हे ते इश्यू चलता ह्या दिसांनी. सो तो सगळो बोबाव, तुमकां खबर आहा न्हू वॉर चलता बीन पळय, तेंची झगडी हे ते. सो ताका लागून पळय आतां हे सगळें आतां पेट्रोल पासून कितें काबार कितें जावपाचें आमी सगळें दिलां न्हू हेचे न्यूजाचेर बी, बट आय डोंट नो ते खरें ओ कितें पळय, ते मे बी जातलें, कित्याक खूब जाणां म्हणटाय बी की पेट्रोल शॉर्टेज जावपाचें आहा, हे त्या न्यूजारूय येयला बीन. सो ताका लागून फटाफट हांवें प्रेस्टिजाचे 2 घेयल्या, एक आमकां आनी एक हिंगासर आल्दोनच्या घरा, आनी एक भयणीन आपल्या कामार व्हरपाक घेयला तो. ओके, सो ते सगळें घेयलें केलें बीन. आनी आयज आमचो प्लॅन आसलो वचपाक मारगांव. ओके, सो भयणीक कितें तरी शॉपिंग करपाचें, ताजे फ्लावर्स आनी हे ते ऑर्डरी आसता काजाराच्यो. सो ते वेडींग एसेसरीज बी करता न्हू, सो ताका लागून आमी वचपाचीं आसलीं मारगांव. सो ते सगळें सामान बी घेयली आनी फटाफट आमी घरा कडेन येयली, जेवली बी. आनी ताच्या उपरांत आतां आमी रेडी जाल्या फास्ट फास्ट. आतां भयणीक व्हरपाक येयली आल्दोना वचपाक मारगांव, कित्याक तुमकां सांगलां पळय टायम जालो आतां हिंगा उडेच जाली. सो 2:30 म्हणजे एक्चुअली 2:25 जाल्या. सो आनीक 2-3 मिनटांनी भायर सरपाची आमी. ओके, सो आंतोनियोक आनी बाबाक धाडलेलो हांवें, ते हें हाडलें न्हू इंडक्शन, तें दी म्हण डाडा कडेन. आनी ओके, सो भयण येयल्या पळय. सो आतां आमी भायर सरता वचपाक मारगांव, पळोवया कितल्यांक पावता कितें ती. कित्याक तुमकां खबर आहा
परवरी बी ट्रॅफिक आसता सो ताका लागून आतां दनपारचो वेळ पळोवया कशें कितें आनी आयज तुमकां सांगू गरमी इतली सामकी शी रे बाबा सोसूंक जायना पळय तितली सकाळी म्हाका जाल्यार सकाळी सान गरमी जाता आनी तो सतायता गरमी आता आनी उठलेल्याक सान सामकें एक आनी म्हाका येताली एवढो न्हीद राती मातशें लेट न्हिदलेलें हांव आनी न्हीद जावंक ना कंप्लीट सो ताका लागून ओके सो चलो आनी दुसरें म्हणल्यार न्हू फ्रेंड्स आमी सिलिंडर पळोवपाक गेली थिंगा इतली गर्दी आसली तुमकां सांगू हांव आनी इवन प्रेस्टेज इंडक्शन पळोवपाक थिंगासरूय आसली गर्दी प्लस 2-3 शॉपां दुसरी शॉपां पळोवपाक गेल्या थिंगासर तुमकां सांगीत नाका इतली गर्दी सामकी इंडक्शन घेवपाक बी सो या ओके सो आतां भायर सोदता वचपाक मारगांव आनी तुमकां डायरेक्टली मारगांव सावन मेळटा फ्रेंड्स आमी न्हू मारगांव पावली ओके आनी आतां भयण येयली आपणाचें शॉपिंग करपाक ते फ्लावर्साचें कितें ताकाच लागून येयली न्हू आमी मारगांव जाल्यार स्टार्ट केला घेवपाक सो आमी शॉपार येयल्या फ्लावर्सांचे तुमकां दाखयता बरी आय कोणाकूय घेवपाक जाय न्हू वेडींग फ्लावर्स म्हणजे वेडींग एसेसरीज करपाक फ्लावर्स बी जाय हँगर बी जाय ब्रायट करून बी ताका मेळटा हो बरें दिसता शायनींग मातसो रातचें न्हू तें नाईस बरें दिसता चड हेवी जातलो न्हू ते मातशें हेवी आहा कित्याक ते नेटा कलर न्हू ताका लागून ते दाखयना आनी ग्रीनान दाखयबी एक मिनट देख मिनट जरा राइट हय बरें दिसता हेजें हितून लायट खा रे काडलो म्हाजे हेजेर बरें दिसता हो लायट ना रे कलर
फ्रेंड्स हांव तुमकां हेपय आतां मेवता ओके. सो आयज आमी गेल्ली मारगांव, थोडेशें आमकां शॉपिंग करपाचें आहलें. सो ताका लागून आमी गेल्ली. शॉपिंग म्हटल्यार म्हजें न्हू, भयणीचें करपाक आहलें, कारण ते वेडींग एसेसरीज बी करता. सो ताका थोडीशी फ्लावर्स बीड्स आनी कितें कितें बाय करपाक आहलें, म्हणजे जाय आहलें ताका. सो ताका लागून आमी गेल्ली मारगांव ओके. एक्चुली प्लॅन हो कांय नाहलो. सो आमी काल डिसायड केलें की आयज आमी मारगांव या म्हूण. सो ताका लागून आमी आफ्टरनून टायम गेली मारगांव ओके. कित्याक बाबाक मॉर्निंग टायम आसता इस्कॉल. सो ताका इस्कॉलाक पावयलो बी आनी वान्स घरा येयल्या उपरांत बाबा ताका घरा हाडून जेवण बी दिवन आमी जेवन बी सुसेगाद सामकी भायर सरली ओके. आनी ताज्या पयलीं आमी गेल्ली बाय करपाक इंडक्शन हाडला आमी ओके. कित्याक तुमकां खबर आहा ह्या दिसांनी हें चलता लायक सिलिंडर शॉर्टेज बी आहा बीन पळय तें. सो ताका लागून आमी इंडक्शन हाडला, कित्याक सिलिंडर बी काबार जाय जाल्यार एटलीस्ट इंडक्शनाचेर रांदपाक मेवतलें म्हूण. आमगे 3 सिलिंडर आहा, सो कांय भिरांत ना, बट स्टील आमी हाडला ओके. कित्याक इमर्जन्सी कितेंय दुसरें आहल्यार बरें न्हू आपलें. सो ताका लागून आमी इंडक्शन आमगेर आहलो इंडक्शन, बट तो इंडक्शन मोडलो. सो ताका लागून आमी तो न्यू बाय केला प्रेस्टिजाचो ओके. सो ताज्या उपरांत मागीर आमी घरा कडेन येवन जेवन बी आमी गेल्ली मारगांव. आनी मारगांव येता म्हणल्यार आमी जाल्यार टायर्ड. सो हांवें आनी कांय शूट करूंक ना. घरा कडेन येवचें फ्रेशन अप म्हणजे फ्रेश जालें सामकें न्हांवोन बी. आनी हांवें म्हटलें कितें न्हिदोंक वयचे पयलीं हांव शूट करून तुमकां दाखयतलें लायक हांवें मारगांवसान कितें हाडलां बीन पळय तें. सो इमिजिएटली मारगांवसान घरा कडेन येवन हांवें शूट कांय करूंक ना, अशें रावलें बी. आनी न्हांवोन बी घेवन सामकें फ्रेश बी जावन हांवें म्हटलें की बसोन बरें बाबाक बी न्हिदोवन बसोन बरें तुमचे शेअर करतलें आनी उलयतलें आनी तुमकां सांगतलें म्हूण ओके. कित्याक म्हापसा टू मारगांव म्हणल्यार तुमकां खबर आहा आमकां मातशें पयस, बट वचपाक आनी येवपाकूच नाका शर्ट जाता, आमची तकली बी फोडटा. आनी तुमकां खबर आहा पर्वरी बी रोड सारकें ना. सो ताका लागून वान्स आमी मारगांव पावल्या उपरांत आमी फर्स्ट म्हणटा पळय ती गेली जॅक्रिसान च्या पिवपाक. ऑल टायम फेवरेट आमची जॅक्रिस. सो थिंगासर च्या बी पियेली बरी सामकी. आनी ताज्या उपरांत मागीर आमी गेली शॉपिंग करपाक ओके. सो शॉपिंग केलां म्हणजे हांवें म्हाका थोडेशे क्लोथ्स बाय केल्या आनी भयणीन फ्लावर्सांचे बीन ते. आनी भयणीन आपलो क्लॉथ घेयला, हांवें म्हणटा घेवंक ना, घेवपाक आहलें, बट मनीस ऑलरेडी क्लॉथ्स म्हणजे कुडके बाय केल्ले आहा जायते. बाय करून बेश्टे घेवन दवरप बरें जायना न्हू तें. कित्याक क्लॉथ घेतलो की शिवोंक जाय आनी खंयचे म्हणजे कसल्या फंक्शनाक तरी घालपाक जाय. सो ताका हांवें घेवंक ना, कित्याक आतां कांय फंक्शन्स ना. फंक्शन्स म्हणल्यार हा इस्टर आहा, मागीर आमचे फेस्त येतले मिलाग्रीचे, मागीर म्हज्या घरा कडेन आल्दोना ते फेस्त येतले. बट ताका म्हजेशीन ऑलरेडी हें आहा क्लोथ्स हांवें ऑलरेडी हाडलेले आहा ओके. सो ताका हांवें म्हटलें हांव घेवचें ना. भयणीन घेतला तो पिंक आनी पर्पल, तो बरो दिसता पळोवपाक सामको. तुमकांय जायते जाणांक तो लायक जातलो न्हू. आतां तो स्टायलीन आहा, फॅशनीन ओके. हांव पळय हांव कडेन मागीर घेतलेलें केन्नाय पत्ते मारगांव बी वयता, पेन्सीम बी येतलें आतां तें न्यूरान ओके. सो तो आमी न्यूरान घेयला. सो तुमकां कोणाकूय जाय जाल्यार तुमच्यांनी घेवं येता. सो तितून कलर्सूय आहले ग्रीन, ऑरेंज, येल्लो आनी पिंक पर्पलीश कहो. सो आमी तो पिंक पर्पलीश पळय तो भयणीन सिलेक्ट केला. सो म्हाकाय लायक जाल्लो तो, बट हांवें घेवंक ना, मागीर नेक्स्ट टायम घेतलें ओके. सो ताज्या उपरांत आमकां शॉपिंग बी करता बी म्हणल्यार आमकां जाली थिंगा अरावंड 6:30 ओके. सो मागीर आमी डिसायड केलें आमी सोमती डिनर करतली म्हूण. सो आमी डायरेक्टली मारगांवसान भायर सरोन गेली बेतालबाती मार्टीन कॉर्नर्सान जेवपाक ओके, दॅट इज डिनराक. सो थिंगासर हांवें थोडेशें शूट केलां. हेज्या पयलीं हांवें घातल्यात पळय क्लिप्स बी, वद्याक हांवें वॉयस ओवरूय घालून तुमकां सांगलाय बी. मार्टीन कॉर्नर्सान गेली, जेवली बीन आनी घरा येयली आमी ओके. सो आमकां घरा येता म्हणल्यार लेट जालो भरपूर. सो ताका लागून हांवें म्हटलें फ्रेशन अप बी जावन शूट करतलें आनी तुमकां दाखयतलें बी म्हूण ओके. सो या तुमकां दाखयता हांवें मारगांवसान कितें शॉपिंग करून हाडलां पळय तें ओके. चड कांय हाडूंक ना हांवें, थोडेशें हाडलां तें तुमकां दाखयता. आनी ताज्या पयलीं आतां सिजन न्हू आमचे हेंचो फोकां बिबे म्हणटात तूं ताका, थोडीं जाणां बिबे म्हणटा, आमच्या कडेन बार्देसान फोकां म्हणटा. सो ती हाडलेली हांवें ओके. ती हांवें फ्रिजीन दवरल्या भायर, मातशी ती हें जातली म्हूण, म्हणजे आतां हिटूय पडटा न्हू, सो घुमेतिली ती बफ जातलो म्हूण हांवें ती तांकां फ्रिजीन दवरल्या ओके. सो ती आनी व्लॉगान तुमकां दाखयना ओके. ती हाडलेली आनी भयणीन म्हणटा फ्लावर्सान ते. आनी हांवें म्हाका थोडेशे टॉप्स हाडल्या, दाखयता तुमकां ओके. सो फर्स्ट आहा पळय ते हे टॉप ब्लू कलर, तेजेर बटरफ्लाय हाय क्यूट सो सामको ओके. सो हे एक टॉप गेला. ताच्या उपरांत गेला ते हे ब्लॅक कलर क्रॉप टॉप, ते क्रॉप टॉप. मागीर ताच्या उपरांत आनी एक गेला ब्लॅक
एका बो हा असलेच सेम माझ्या भयणीकूय घेतला आहे. सो आयांनी भयणी सेम घेतला दोन्ही. ओके बरे आहा तेका बीड्स हा पल्स आहात बरें दिसता पळोवपाक. हे मी क्रॉप टॉपूच. सो हे एक गेला. सो ताज्या उपरांत हांवें गेला हे पिंक कलर टॉप. आय थिंक ताजेर बरयलां लक्कीशें दिसता. येस लकी तेकाय बी हा सिक्वेन्स काय येता कूल आसा सामकी. ओके सो हे एक घेतला. हे एक घेतला यू आर मॅजिक. हे एक पिंक घेतला आणि आनीक एक ब्लॅक गेल्ले. सो ते हांव नको खंय दवरले ते हांवें म्हणजे घरा कडेन हाडून हांवें ती टॉप्स काडलेली. सो आनीक एक ब्लॅक घेतला. ओके सो ते जालें. आनी हांवें एक ऑर्डर केल्लो ड्रेस ऑनलायन फ्लिपकार्टाचेर. सो तो ड्रेस येयला म्हाजो. सो तोय दाखयता तुमकां. तो ड्रेस हांवें फ्लिपकार्टाचेर ऑर्डर केल्लो पळय तो पिंक एंड व्हायट. ओके मातसो धोपरान मातसो म्हणजे धोपरा इतलो गो आहा तो धोपरान मातसो लॉंग आसतलो. ओके सो या हो एक ड्रेस केला बरो येयला मटिरियल बीन. आनी हांवें तो ट्राय बी केलो घालून सारको परफेक्ट सामकी सायज फिटींग. आनी ताजे स्लीव्सूय न्हू हे भशेन मातशें ते फ्लेअर कशें आसता पळय तशें कशें. ओके सो हे आसलेलें सगळें मार्गाचें शॉपिंग. आनी ऑनलायन हांवें ड्रेस ऑर्डर केलो पळय तोय तुमचे शेअर करतलें म्हटलें. ओके सो या तुमी म्हणटली थोड्या जाणां इतली शॉपिंग करूंक वयता काय म्हणून. सो कोत्ता हांव शॉपिंग फुडें फुडें कळटलें तुमकां कित्याक शॉपिंग करता आनी कितें तें. ओके स्पेशली क्लोथ शॉपिंग. ओके चडशे ह्या दिसांनी तुमकां शॉपिंगेचेच ब्लॉग्स येतले. सो कळटलें तुमकां. ओके सो येस हांव हो ब्लॉग आयचो हिंगासरूच एंड करता मार्गांव शॉपिंगाचो. इफ तुमकां म्हजो ब्लॉग लायक जालो जाल्यार लायक करा शेअर करा आनी म्हज्या चॅनलाक सबस्क्रायब करा आनी तुमच्या फ्रेंड्स फॅमिली कडेन शेअर करा. ओके चल देन तुमकां मेळटा म्हज्या फाल्यांच्या ब्लॉगान. फाल्यां आमी खंय तरी वचपाची हा. ओके सो त्या ब्लॉगान मेळटा तुमकां. चल देन टेक केअर बाय गुड नायट.